नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज एक महत्वाचो सेन्सिटीव विशय आमी घेतला आनी आमी सदांच मायनिंगा संदर्भात उलयतात, कार्यावळी करतात. आज त्याच संदर्भात एक पावल आमी मुखार घालतात आनी तें पावल इतल्या खातीर मुखार घालतात, तुमी सगळे जाणात सरकारान आतां मायनिंग कंपन्यांक जांकां लिजस मेळ्ळ्यात तांकां कन्सेंट लेटर दिल्यात. सो आतां 6 म्हयने भितर, 8 म्हयने भितर किंवा 1 वर्स भितर तांणी जर सगळ्यो मान्यताय जर घेत जाल्यार मायनिंग अधिकृत रित्या सुरू जावंक शकता. आतां मायनिंग सुरू जावप ही कांय जाणांक खोशयेची गजाल, कांय लोकांक काळजान धस्स जावपी ही गजाल. ह्या संदर्भात कांय तज्ञां कडेन वचून तुमकां ह्या संदर्भात कितें दिसता, सरकार कितें उपाय घेता, मायनिंग कंपन्या संदर्भातले लोकांची मतां कितें आसात, पर्यावरण कार्यकर्त्यांक कितें दिसता आनी सरकारच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ह्या संदर्भात कितें सांगपाचें आसा त्या विशयाचेर आमची चर्चा आसा. 2 म्हत्वाचे मानेस्त आमचे बरोबर आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसात महेशबाब पाटील, जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे चेअरमॅन आसात. ताजे परस म्हत्वाचें हांव महेश पाटलाक वळखता एक पर्यावरण मोगी म्हणून. इतली वर्सां पर्यावरणा संदर्भात वेगवेगळे प्रयोग करतात, ते आपल्या भाटान प्रयोग करतात. एक वेगवेगळे तरेचे प्रयोग करून पर्यावरणा संदर्भात आपूण स्वता सजग कितलो आसा हें ताणें दाखोवन दिलां. आनी आमचे मदीं आसा एक खडेगाट वावुरपी हनुमंतबाब परब. हनुमंतबाब तुमकां आमचे कार्यावळींत वळख करून दिता. हनुमंतबाबाची वळख करून परळ वळख करून दिवपा जाल्यार मायनिंग डिग्रेडेशन, मायनिंग पोल्युशना संदर्भात सर्वोच्च न्यायालया मेरेन कितलेशो पिटिशन्स तांणी घाल्यात आनी सरकाराचेर बडी मारपाचें काम तांणी केलां. हनुमंतबाब, हांव तुजे कडल्यान चर्चेक सुरवात करता. आतां तूं पिसोल्ले गांवांत रावता, पिसोल्लेचो एक खडेगांठ वावुरपी म्हूण तुका वळखतात. तूं स्वता कांय वर्सां पयलीं मायनिंगांनी आशिल्लो, ट्रान्सपोर्टेशनान तुजे सहभाग आसतालो. म्हाका एक जाय, फाटल्या 50 वर्सांत मायनिंग जें डिग्रेडेशन केल्लें आसा ताजे संदर्भात कसलीच वासलात लावूंक ना. म्हणजे पोल्युशन चालूच आसा, पोल्युशनांतल्यान शेतां काबार जाल्यात, उदकाचे स्रोत काबार जाल्यात. अशा परिस्थितीन कोणाचेर एक्शनूय जावना. ह्या फाटभुंयेचेर परत मायनिंग जेन्ना सुरू जातलें, तुका खोस आसा काय तुका काळजान भितर घस जाला? न्ही, मायनिंग सुरू जावंक जाय गोंयांत आनी मायनिंग ही गरज आसा गोंयची. बरोबर. कारण मोठी आमची इकॉनॉमी गोंयची ही मायनिंगाचेर आसा. खुबशे लोक आमी डिपेंड आसा, इनवॉल्व आसा, डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट. पूण मेन कितें आसा, जी 50 वर्सां तुमी जे म्हटले, जी मोठी नुकसानी जाल्ली आसा बिकॉज ऑफ मायनिंग. मोठ्या प्रमाणान सिल्ट आज शेतान आमचे आसा. आज आमचे झरे आटलेले आसा, तळी आटलेली आसा. मेजर प्रॉब्लेम मायनिंग बेल्टान आज आसा उदकाचो, ड्रिंकींग वॉटर. आनी रिस्टोरेशन कांयच जावंक ना. गेली 50 वर्सां मागीर कितलीशी सरकार, पयलीं मगोचे सरकार आसले, काँग्रेस आनी BJP. आमकां अपेक्षा आसली हें कितें तरी जातलें. पूण 12 नंतर ज्या पद्दतीन सांगलें सरकारान लोकांक की आमी हें रिस्टोरेशन वगैरे करतले वगैरे, तशें कांयच जावंक ना. आजून कितें जावंक ना. कित्याक त्या नंतर आमचे सगळे एक्टिविस्ट आसा, एनवायरमेंटलिस्ट, खास करून गोवा फावंडेशन हांची याचिका सुप्रीम कोर्टान गेली. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन्स आसतना आजुनूय सरकार ते करिना. आमकां रस्त्यार येवचें पडटा लोकांक आज मोठ्या प्रमाणात. ह्या फाटभुंयेचेर मायनिंग सुरू जावप बरें? तुका हांव पयलींच म्हटलां, मायनिंग जाय, पूण आमकां सस्टेनेबल मायनिंग जाय आनी त्या खातीर आमी आसा. आनी जर अशेंच जालें जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. म्हाका महेशबाब परत प्रश्न तुजे कडेनच येता. तूं ह्या प्रश्ना कडेन कशे तरेन पळयता? हांव तुजे कडल्यान विधायक जावपाक सोदतां. म्हणजे हांव जाणा तूं स्वता कसो काम करपी. ताका लागून तुज्यो स्वताच्यो जर बंधनां आसात, तुका स्वता जर कशें वचन दिसता, तुका लोकांचो सपोर्ट कसो जाय, ह्या संदर्भात तूं जर सांगत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी आनी महेश पाटील एक पर्यटन एकठांय काम करूं शकतात. हय, म्हणजे तुमी पयलीं म्हटलें तशें की मायन सुरू जाता हें वायट काय बरें. म्हज्या कोतान मायन हें सुरू जावंकूच जाय. कित्याक लागून की मायन एका पयलीं आमचें मायनिंग फक्त आमची गोंयची इकॉनॉमी चलताली, म्हणजे मेजर. आनी तातूंत मायनिंगाचो एक दुसरो फरक आशिल्लो एकॉनॉमीक म्हणटलो जाल्यार, की मायनिंग हें हिंटरलँड म्हणजे बॅकवर्ड एरिया, ज्या एग्रीकल्चर कांयच नाशिल्लें. ताका लागून मायनिंग जावन सुरवाते काळाक जस्ट एक बारीक बॅकग्रावंड दिवपा म्हटल्यार की ताका लागून ती इकॉनॉमी वाडली, रस्ते जाले, इन्फ्रास्ट्रक्चर जालें. सो सुरवातेक बारीक जो प्रमाणात पर्यावरणाचो वाद जातालो, उदक मातशें वता, हें लोकांक वायट दिसलें ना. कित्याक लागून इकॉनॉमीक एक्टिविटी ह्यो बाकीच्या हाचे पेक्षा वयर चरिल्ल्यो. सो फुडें जो 70-80 ते 90 दशकांत जें जालें तें मातशें जेन्ना डिमांड वाडलो, टॅक्नॉलॉजी वाडली, मायनिंग खूब जाण भितर सरले, तेन्ना हो इशू जालो. दुसरो प्रश्न तुमी म्हटलो तशें की मायनिंग हें 2012 बंद जालें. आतां सुरू करूंकूच जाय फॉर 2 कारणां. एक
एक इकॉनॉमीक एक्टिविटी म्हणून करूंकूच जाय. दुसरें जें मायनींग करून जे खंदक जे आसा मोठे मोठे खणिल्ले ते मायनींग केले शिवाय परत तुमी ताजें रिक्लेमेशन करूं शकना. सो हांव अशें म्हणटा की ह्यान फुडें गोंयांत जें मायनींग आसा तें मोर फॉर रिक्लेमेशन आनी लेस फॉर खनीज काडपाक. म्हणजे दोनाचें संतुलन करूंक जाय. फक्त मायनींग खनीज काडपा म्हणून करपाचें ना आनी ते पद्दतीन आमी काम करपा जाय. आतां हनुमंत बाबान जी एक खंत उक्तायली ती अशी की फाटल्या 50 वर्सां जें कितें डिग्रेडेशन जालें त्या संदर्भात कोर्टान वेगळे वेगळे आदेश दिवनूय तें डिग्रेडेशन सारकें जायना. उदक ना जालां, शेतां काबार जाल्यात. हें सगळें जाग्यार घाल्लां आसतना परत मायनींग सुरू जावप हें कार्यकर्त्यांक किंवा सामान्य मनशाक त्रासदायक ठरना. हातूंत भितर दोन गोश्टी आसा. म्हणजे एक म्हणजे प्रत्येक गोश्टीक फाटलो एक बॅकग्रावंड जर हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टीव म्हणून आसा. बाकीचे देशाचे मायनींग आनी गोंयचे हातूंत भितर फरक आशिल्लो. तुमकां खबर आसतलें की गोंयाक मायनींग हें कन्सेशन म्हणून दिल्लें आनी तें पोर्तुगाजान दिल्लें आनी तातूंत भितर गोंयच्यो सगळ्यो फॅमिलीज आशिल्ल्यो. तातूंत लिगल आस्पेक्ट जो आशिल्लो 1961 जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तरी पूण गोंय म्हणजे आमी लिबरेट जाले ताजे उपरांत सुद्दां हो तोच कायदो चालू आशिल्लो. आनी हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टीव म्हणा, बाकीचे लिगसी म्हणत आनी आमचे बॅकग्रावंड म्हणत, ताका लागून तें मायनींग हें बॅकग्रावंड इकॉनॉमीक एक्टिविटी चलत उरली. 1987 सालाक तांणी भारतांत एक कायदो हाडलो की अबॉलिशन ऑफ मायनींग कन्सेशन कन्वर्ट इंटू लिजस. म्हणजे लीज म्हणजे पयलीं आमचे मायन ओनर म्हणटाले. तूं ओनर न्ही तर तूं लिजी भाडेकरू जालो. हय करेक्ट. हो कॉन्सेप्ट वचपाक थोडो वेळ लागलो आनी ताका लागून तो एक जालो प्रश्न. दुसरो जेन्ना पयलीं म्हणटाले जशें की टॅक्नोलॉजी तितली नाशिल्ली आनी इम्पॅक्ट हो कितको जातलो कळनाशिल्लो. सिंपल म्हणजे कितें आशिल्लें, उदक म्हाका सगळें 90 सालाक जेन्ना उदक मातशें कमी पडलें 2 टँकरी उदक घरा कडेन येता लोक हॅपी जाताले की बांयक उदक काडचे पेक्षा टँकरीन उदक येता. पूण सगळेच गांवचें उदक जेन्ना सुकलें तेन्ना लोकांक कळ्ळो इम्पॅक्ट. मग तेन्ना मायनींग कंपनीकी बी तितकें कळनाशिल्लें की आनी ताचे कितें म्हणटा ताका उपाय योजना करपाकय तेन्ना खबर नाशिल्ल्यो. सो प्रॉब्लेम जाल्लो. तातूंत भितर सिल्टे गेले. पण एक ह्या सगळ्या भितर एक पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट असो आसा जें पोल्युशन म्हणजे मायनींग पोल्युशन ओन्ली 2 प्रकाराचें. एक म्हणजे तो सिल्ट म्हणजे माती गाळ वचून हातूंत पडला शेतांनी, तो काडून परत शेतांत सगळें रिक्लेम करपाक जाता. हें मोठें कश्टाचें काम न्ही. आतां कॅमिकल बी आसल्यार कितें जाता करप डिफिकल्ट जाता. सो हे मायनींग न्यू सर्कल्सान हें करपाक जातलें. उदक म्हणटा तशें खरें झरे गेले ते थरे झरे गेल्यास कित्याक मायनींग एरिया आसा. पूण परत जें पीठ जें आसा तातूंत इतको उदकाचो सांठो जावंक शकता. तुमी आयकलां आसा लास्ट मे म्हयन्याक जेन्ना खांडेपार उदक सुकलेलें काही मायनींग पिठाचें उदक ताणें पंप करून घालां. सो ताजें जर सारकें नियोजन करीत शेतांय परत रिक्लेम करपाक जाता, उदकाची वेवस्था करपाक जाता. पूण ताका बरोबर प्लॅनिंग जाय. बरोबर. हनुमंत बाब, आतां महेश बाबान सांगलो ते प्लॅनिंगाचो भाग. हांवें परत पयलो प्रश्न तुमकां तोच केल्लो. 50 वर्सां जालीं अशे तरेचें प्लॅनिंग जावूं ना. आतां प्लॅनिंग जायना आसतना परत मायनींग सुरू जाता. तूं जो सारको एक कार्यकर्तो जो गांवांत काम करता, तुजी स्वताची शेतां भाटां आसात, तुका स्वता हाजे फुडें मायनींग सुरू जाता अशे तरेचें प्लॅनिंग जातलें अशें दिसता? आनी प्लॅनिंग करना आसतना मायनींग सुरू करपाक तूं दितलो? स्पेसिफीक प्रश्न. सध्या जे सरकार ज्या पद्दतीन धोरण चल्लां तेतूर खंयच फ्युचर प्लॅनिंग दिसना. नो विजन. आनी फुडलो मायनींग प्लॅन सादें घे. आज जर सरकार लिजीस दितात, कन्सेंट लेटर दितात जाल्यार सरकारान हें बी आसूंक जाय. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जी आसात ती तुमी फॉलो करा न्ही. आयज मायनींग कॉरिडॉर कित्याक तुमी करिनात? जो मायनींग जर एके सायडीक स्टार्ट करूंक सोदता सरकार जाल्यार मायनींग कॉरिडॉर तुमी रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करा. सो दॅट सेफ्टी ऑफ पीपल, पॉल्युशन कंट्रोल जातले. लोक जे आसा बाकी सामान्य लोक वचपाक जो दुसरो रस्तो आसतलो, ट्रकांक फक्त 30 बे आसतले आनी तितूर सेफ्टी लोकांचे. हो पळय प्रश्न आसा. तिसरो मुद्दो तुमी पळय म्हणलें मायनिंगाचे पोल्युशनाचे 2 आस्पेक्ट. हो तिसरो की ट्रान्सपोर्टेशन गांवांतल्यान वता, ताका लागून जाता कितें की थंय पोल्युशन जाता. तर हायकोर्टान किंवा पोल्युशन सुप्रीम कोर्ट ते शिवाय सेंट्रल एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीनी एक स्टेट गव्हर्मेंटाक पत्र धाडलां की नोटिफिकेशन काडलां की तुमी शहराच्या भायल्यान किंवा गांवाच्या भायल्यान ट्रान्सपोर्ट करपाक दिवचो. तर ह्या संदर्भान कितें उपाय योजना जावंक शकता? हातूंत जे हनुमंत बाबान म्हटलें तशें तेज अ फॅक्ट. म्हणजे कितें जालें, हांव अगेन परत सांगता अशें की जेन्ना एक क्वॉन्टिटी अमकी क्वॉन्टिटी आसा ते इवन मेन रस्त्यान सुद्दां ट्रान्सपोर्ट करपाक लोकांक प्रॉब्लम जायनाशिल्लो. गोंयाक 12 ते 13 मिलियन टन म्हणजे एक 12 दशलक्ष 13 दशलक्ष हें एवरेज आसतालें. तेन्ना व्हडलो प्रॉब्लेम नाशिल्लो, रस्ते चलताले. जेन्ना आमी 20, 25, 30 पावले तेन्ना हो प्रॉब्लेम जालो. एक्सेस रोड टेरेस उरले, गाडी चौपट जाल्यो, नॅचरली प्रॉब्लेम जातलो. दुसरे गांवाचे लोक पयलीं भशेन अशें सादारण प्रत्येक गांवांक प्रत्येका कडेन गाडी आयल्यो, मोटरसायकली आयल्यो, ताका लागून हो प्रॉब्लेम आयलो.
सो तेन्ना एज अ म्हजी म्हायती प्रमाणे 2009-10 जेन्ना ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंटान 2-3 इनिशिएटीव घेतिल्ले. एक सांगपाक म्हटल्यार कुडचड्या वयल्यान ताणें बायपास सांगलो डायरेक्ट पंचवाडे और कापशें वचपाक. तो प्लॅनिंग आसा सगळो केल्लो. मायनींग बंद जाल्ले कारणान म्हाका दिसता तो सद्याक थंड पडलो, म्हणजे ताका पयशे जाय आशिल्ले. तशेंच उजगांव तो पयलीं धाकटो ब्रीज आशिल्लो, तांणी व्हडलो 4 लेन ब्रीज सायडीक बांदलो. सो प्रयत्न आशिल्ले सरकाराचे. मायनींग बंद जाल्ले कारणान कितें जालें की ते फुडें ताजो करूंक गेले ना. आतां सुरू करता गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय की हे जे जाग्यार जे बॉटलनेक म्हणटा हांव तांकां, बॉटलनेक आसता तांणी सोदून सुरवात करपाक जाय. टायम आसा. दुसरें पयलीं भशेन कॅपेसिटीची 35-30 टन ना. म्हजे म्हायती प्रमाणे जेन्ना सस्टेनेबिलिटी कॅरींग कॅपेसिटी म्हणून गोंयची ठरयल्ली, कॅरींग कॅपेसिटी तांणी म्हटलेलें एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आतां जे रस्ते आसा ताजे प्रमाणे 20 मिलियन टन म्हणजे 20 दशलक्ष टन ही गोंयची कॅपेसिटी आसा. बरोबर. आनी ते कॅपेसिटीन काम करीत जातलें. दुसरें आनीक सांगप म्हळ्यार तंत्रज्ञान आसा तें आमी आतां एज अ पोल्युशन कंट्रोल म्हणून उलयता म्हणून सांगता की तातूंत भितर तुमी आतां ऑनलायन म्हणजे मशिनां घालून खंयच्या एरियाक डस्ट वाडटा ही एका मिनट पयलीं कितें जातालें, मशीन लाय एनलायज करपाक 3 दीस वताले, तो पर्यंत सगळो प्रॉब्लम जातालो. आतां आमकां तें डायरेक्ट मशीन लावपाक मेळटा. ऑनलायन मॉनिटरींग करून डस्ट येता त्या बाबा आज डस्ट वाडला. ह्या प्रश्नाचेर हांव येवपाचोच आसा. मॉनिटरींग सिस्टम कशी डेव्हलप करपाक जाय, कशी आमी तयार केल्या. पूण मायनींग सुरू जावचे पयलीं हे रस्ते तयार जावंक अशें कितें तरी निर्बंध आसा? न्ही, निर्बंध अशें न्ही. म्हणजे म्हणून म्हटलें न्ही आतां कॅरींग कॅपेसिटी. पूण ताणें कितें केलां की आतां जे मायनींग प्लॅन सुद्दां दिल्यात 20 मिलियन टन समज गोंयची कॅपेसिटी आसा. हांव कर्नाटकाचें उद्घाटन दिता, उदाहरण दिता. जेन्ना कर्नाटकाची मायनींग सुप्रीम कोर्टान बंद केल्ली, जेन्ना न्यू मायनींग स्टार्ट केलें ताणें 3 क्रायटेरिया दिल्ल्यो. एक, जे मायनींग ओर आसा तो फुडलीं कितकीं वर्सां चलतलो, म्हणजे ताका सस्टेनेबल. म्हणजे समज एक एग्जाम्पल म्हणटा की 10 लाख टन आसा, तूं 5 लाख म्हणून 2 वर्सां सोंपयल्यार मायनींग रोखडी सोंपतली, रिक्लेमेशन करपाक टायम मेळचो ना. सो मिनिमम एक 10-15 वर्सां तातूंत रिजर्व आसपाक जाय. ती कॅपेसिटी एक. दुसरें मायनींग डंपींग करपाक. हे सांग तुमकां माती जी येता वेस्ट म्हणटा ताका, ती घालपाक जी माती जाय ती कितकी आसा तुमचे कडेन जागो. आनी तिसरो रोडाची कॅरींग कॅपेसिटी, तो रोड कितकी गाडी व्हरूंक शकता. ही तिनूय करून तो मायनिंगाची कॅपेसिटी ठरयल्ली. आनी तो क्रायटेरिया जो हांगा आतां घालो आतां एनवायरमेंटल मॅनेजमेंट प्लॅन करतात, इम्पॅक्ट करता, तातूंत भितर केल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम जायत म्हणून. हनुमंत बाब, ह्या संदर्भात तुजें कितें धोरण आसतलें, भुमिका आसतली? जो मेरेन तुवें आतां म्हणलें पळय, जो मेरेन बगल रस्तो जायना, जो मेरेन गांवाच्या भायल्यान मायनींग वचना, तो मेरेन मायनींग चालू धरपा संदर्भात तुवें आमी पिसुल्ले शेतकरी संघटना, खास करून हांव आमचे संघटनेचे सांगता, जे गेल्या ऑगस्टान आमी एक रिझोल्युशन पास केला जनरल बॉडी की 50 वर्सां जे आमकां डॅमेज जाले आमच्या गांवांक, जो रिसोर्सीस आमचे डॅमेज जाला ते रिस्टोर जो पर्यंत करिना तो पर्यंत आमी जे मायनींग हे सरकार करताले आमचो विरोध आसतलो आनी आमी लिगली जे बॅटल आसा ते आमी करतले असो आमचो एक ठराव जाला. कारण ह्या सरकार जो यंत्रणेन सगळी सरकार म्हणटूच हांव सगळे म्हणटात, इन्क्लुडींग पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय आयले, मायन्स डिपार्टमेंट आयले, पोलीस डिपार्टमेंट आयले, मामलेदार सगळे ऑथॉरिटी आहा पळय, दे हॅव नॉट एक्टेड इन एक पोजिशन पळोवन लोकां कितें परिस्थिती आहा. आयज आमच्या गांवान 80 एकर शेती बंद आसा, तांकां खबर आहा, ते शेजागोवन आसले आनी गांवांतली तांकां परिस्थिती खबर आहा. 23 वर्सां शेती बंद. आमी 3 वेळा हायकोर्टा मुखार गेले आनी लास्ट जेन्ना हे ऑफिसर इल्लिगली येवन आमकां, आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करताले, ते येवन ते व्हरता आनी कस्टडीन व्हरून मारता आनी तेजेर आज एक्शन जायना. म्हणजे हे दीस इज मायनींग रिलेटेड ऑल इश्यू आनी हे करप्ट ऑफिसर आसा तेजेर सरकार एक्शन घेयना म्हणून आमचो विश्वास जनतेचो सरकार होम डिपार्टमेंटा वयलो उठला. सो आतां तुज्या भागांतले मायनींग कोणाक खंयचे कंपनी अजून आमचे ऑप्शन जावंक ना आनी आमी वाट पळयता. आमचो खर विरोध आसतलो. आमचे जो पर्यंत आज पळया डिसिल्टेशन करपाक ऑर्डर येयल्या, झेडवो येवन त्या दीस सॉयल सॅम्पलिंग जाला, पूण जो पर्यंत आमची शेती सुरू जायना, मायनींग कश्योच सुरू जावच्यो ना हेजेर आमी दखल घेतले आनी आमी फुडल्या सुप्रीम कोर्ट सुद्दां जाय जाल्यार वतले. आमची सगळी प्लॅनिंग जाल्ली आसा. हनुमंत बाब, हो प्रश्न सदांच येता. मायनींग कंपन्यांक मायनींग मीन काडपाक परवानगी दिल्ली आसा, तांकां उदक ना करपाक, शेतां काबार करपाक परवानगी दिवना न्ही. सो तुमचे सारके संघटना, तुमचे सारके पर्यावरणवादी सजग कार्यकर्ते हाजे फुडें कशें बाबा लक्ष दितले? पळय आतां जेन्ना जी नवी कंपनीज येतल्यो, मेन सरकारान मोठी चूक केल्या जी परिकरा वेळार तेंच्यांनी केली. पळया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जेन्ना सुद्दां आयले तितूर कितें म्हटलेलें, आयदर यू ओपन ऑक्शन ऑर मागीर कॉर्पोरेशन करा सरकारान ऑर कम्युनिटी मायनींग.
मागीर पर्रीकरा वेळार त्या वेळार कितें चल्लें हेंचें की आसा त्याच लोकांक ज्यांच्यांनी वॉयलेट केलें, ज्यांच्यांनी 35,000 कोटी जे घोटाळो केलो अशें पर्रीकर सांगताले, आज तेंचेर एक्शन जावंक ना आनी परत त्याच लोकांक दिवपाचें सरकाराचें चाललें. हेका आमी विरोध केलो एक मतान. आनी मागीर गोवा फावंडेशन परत 18 एप्रोच जालें आनी थंय रिव्यू पिटिशन जावन फ्रेश पिटिशन मागीर हो जजमेंट येयला. कितें आतां मागीर सरकार तितूंतल्यान आतां ही ऑक्शन करून हें ओपन ऑक्शन केलें. आज त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे 43,000 कोटी येता रॉयल इनकम फॉर द गव्हर्मेंट. हो गूड अचिवमेंट बिकॉज ऑफ गोवा फावंडेशन. पयलीं 800 कोटी देताले. 800 सोडा हे सगळे चोर बाजारात वताले, सगळे आमदार मंत्री सरपंचा पासून सगळे ऑन पे रोल अजूनही उरल्या. बरोबर. अजूनही मायनिंग बेल्टाचे जे पंचायती आहा पळय तांकां हे लीज होल्डर त्यांच्या अकाउंटार पयशे घालता. पयलीं जरी 50 घालताले आतां एक 20 घालता. हे जर चॅक करतलो जाल्यार खंयची एजन्सी आसा. आमी म्हणला की अशे तरेचे सस्टेनेबल मायनिंग, स्वयंपोशक मायनिंग सुरू करपा खातीर गोवा फावंडेशनाचें मोठें योगदान आसा. जे सरकार म्हणटालें की मायनिंग लिलाव करपाचीच गरज ना, त्यो ह्या मायनिंग कंपन्याच्योच लिजो म्हणून तांकांच तयार दिल्यात. तांकां मायनिंग ऑक्शन करपाक लागले आनी आतां तूं म्हणटा तशें 45,000 कोटी रुपया राज्य सरकारचे तिजोऱ्यान येतले आनी ताजो कसो पयसो खर्च करतले कितें म्हणजे ताणें खरें म्हणल्यार क्लावड हलवादिसाक पेन तेंच्यांनी जे आमचे डॅमेज जाल्या सगळ्यो भागांत जशें तेंचे म्हटलें सांग्यार आसत, सत्तरी आसत, बिचोले आसत, मायनिंग सरकारा कडेन इतलो पयसो आसा, सरकारान ताजो वापर अशे तरेचे डिग्रेडेशन जें जालां तें परत सारकें करपाक कित्याक वापरचो न्ही हो तुजो वापरूंकूच जाय. महेश पाटील बाब, हो एक प्रश्न सदांच येता पळय की सरकारा कडेन इतल्यो संस्था आसात आनी तातूंत भितर एक स्वायत्त संस्था पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. तुमी मायनिंग कंपन्यांक जरब बसोवपाक तांकां बाबा अशे तरेचे डिग्रेडेशन जें फाटल्यान चलतालें तें जावचें न्ही. आतां सर्वोच्च न्यायालय पळयता, परत गोवा फावंडेशन कोर्टाक वचूंक सोदता. हनुमंत परबा सारके कार्यकर्ते म्हणटात की आमी कांय जालें जाल्यार परत वतले आनी परत वचून परत तें बंद जावंक शकता न्ही मायनिंग. सो एका अर्थान मायनिंग चालू जावपाक जाय. हनुमंत परबय म्हणटा मायनिंग चालू उरपाक जाय. अशे वेळार ह्या कंपन्यांक जरब बसतली, तांणी जर चुको केल्यो जाल्यार तांकां पनिशमेंट जातले. हाजे खातीर तुमचे कडेन कितें आसा अशें उपाय योजना? पोल्युशन कंट्रोल कॅन टेक एक्शन? येस. ओके. एक सुद्दां एक्शन एक आसा. म्हणजे हांवें म्हटलें नाका की आतां म्हाका दिसता की ज्यो कंपनी परत आयल्यात म्हणजे ज्यो पोरण्यो पयलीं गोंयांत करताल्यो त्यो ऑर नव्यो कंपनी त्यो खंय तरी ते देशाक आनी खंय तरी काम करताल्यो त्यो तांकां मायनिंगाचो अनुभव आसा. आनी ते जेन्ना काम करपाक जेन्ना हांगा आयल्यात तेन्ना आतां सद्याचे लोकांचे म्हणजे लोकांचो उठाव हनुमंत परब सारके ऑर मरी NGO जेन्युअनली लोकांचे घेवन येतात. दुसरें कोर्ट कसो एक्ट करता. थोडे आमी जर म्हणटा ब्युरोक्रेसी काम करना म्हणजे सरकारी ऑफिसर करना, कोर्ट काम करतात. सुप्रीम कोर्टान दाखोवन दिलां हे आनी तांकां लुकसाण कितकें जावंक शकता. हें गोंयांत आतां 10 वर्सां 2012 पासून मायनिंग बंद आशिल्ल्यो तांकां खबर आसा. ह्या कारणान म्हाका दिसतातलें की म्हाका दिसना की आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आयल्या कायद्यान एक. दुसरें ऑफिसांचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयल्या की कोर्ट ऑल्सो मॉनिटर्स व्हेरी क्लोजली. आनी आतां करता आसतना जालें की म्हणजे तुमी आतां म्हटलें न्ही की रिस्पॉन्सिबल मायनिंग करपा आयल्यार पयलीं एक थोडे बाबतींत म्हणया की इम्पॅक्ट कितको वायट जावंक शकता हाजो अंदाज सगळ्यांक आशिल्लो. थ्रू आउट हांव म्हणटा गोंयाकच म्हणना, थ्रू आउट वर्ल्ड. आतां सगळ्याक कळून चुकलां. बरीं एग्जाम्पलां आतां आसात म्हणजे बरें मायनिंग करून लोक, निसर्ग आनी इकॉनॉमिक एक्टिविटी कशी चलूंक शकता हाजी बऱ्यांत बरी उद्घाटन आसात आनी ती सगळी आमच्यांनी अंमलात हाडूंक जाता. इम्प्लिमेंटेशन प्रोग्राम बरे तरेन हाडूं येता, कारवाय बरी जावंक शकता. सो एक्शन हांवें म्हणलें एक्शन जातली हाजे खातीर जे कितें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन घास मारपाची दात आसा काय म्हणटा. सो आतां सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां आतां पब्लीक हे आतां मायन सुरू करतलो जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड व्हेरी क्लियरली आमचे कडेन 2 एक्ट आसात, एअर एक्ट आनी वॉटर एक्ट. मायन सुरू जावचे पयलीं तांणी आमकां कन्सेंट पोल्युशन कंट्रोल अप्लाय करपा जाय आनी एअर एंड वॉटर एक्टा अंडर तांणी परमिशन घेवंक पडटा. ताका म्हणटा कन्सेंट टू ऑपरेट. आनी ऑपरेट दिता आसतना आमी अपार्ट फ्रॉम जे पर्यावरण दाखला मेळटलो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टा कडल्यान ताजे शिवाय आमी लोकल आसल्या कारणान आमकां तातूंत भितर मातशें चड ज्ञान आसा आनी फाटलो अनुभव आसा. ताजे आमी तांकां चड कंडिशन घालूंक शकतात. ही कंडिशन तुमी करूंक जाय एक भाग. दुसरो कंडिशन घातली म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एजन्सीक मॉनिटरींग करपाक मातसो वेळ लागता कित्याक पयस आसतात ते. आमी लोक असले कारणान ती कंडिशनां स्ट्रिक्टली मॉनिटरींग करूंक शकतात आनी हाका आमी शोकॉज नोटिसून बंद करूंक शकतात. तुम्ही पळयलें आसतलें हालीं की काही नॉयजा लागून हॉटेलां बंद जाल्यात, सिवेजा STP लागून हॉटेलां बंद जाल्यात. सो तीच आसात, कायदो आसा आनी आमचो सगळो अधिकार आसा. महेश बाब, तातूंतल्यान आनी एक प्रश्न येता तसो की हें मॉनिटरींग जें पळय जाता हें स्वता मॉनिटरींग करपाची यंत्रणा तुमचे कडेन आसा? तुमचे कडेन तितलो स्टाफ, तितले इक्विपमेंट, तितले एकूण प्रभावी मशिनरी
हय एक सांगपाक एक खोशी दिसता की सरकारान एक हें स्वायत्त पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा आनी ताका सदांच आमकां हें नवी टॅक्नोलॉजी करपाक आतां सुद्दां गव्हर्मेंट म्हणजे हांव तरी घेतिल्लें सांगता फूल सपोर्ट करतात. एक टायम आमी पयलीं आशिल्ली की ती मशिनां जी आशिल्ली ती अवेलेबल नाशिल्ली व्हेरीफाय. हांवें तुमकां म्हटलं तशें की हवा प्रदूशण कितें आसा म्हणून हनुमंत परबान कंप्लेन केली ताका तें मशीन घालून तो रिजल्ट येवपाक 4 दीस लागताले तोपर्यंत इफेक्ट वतालो. उदक समज तांबडें भायर वता तें हाडून एनालायज करपाक 5 दीस वताले. सो आतां ही इक्विपमेंट जी आसात ऑनलायन म्हणटा ताका ते डायरेक्ट रिडींग दितात आनी ती तुमकां आमकां आतां आमी आतां कशें बसल्या स्टुडियोंत तशें एका स्टुडियो भितर 10-12 मॉनिटरींग हें आसतालें कितें डिस्प्ले बोर्ड तातूंत भितर म्हाका पिसुल्लें कितें डस्ट जालें ती कळूंक शकतात सांगारे जाणून करूंक शकतात जेटीर जावंक शकतात नॉयज कितको जालो तोय घेवंक शकतात. त्या कारणान कितें जातलें आमकां इमिजिएट एक्शन घेवपाक मेळटली आनी कायद्याक प्रोविजन खूब आसा आमकां आनी मॉनिटरींग करपाची सगळी आमचे कडेन मॅनपावर आसा आनी मशिनरी आसा. वैशव तातूंतल्यान आनी एक प्रश्न निर्माण जाता तो की ह्यो मशिनरी खंय बसोवप कारण गोवा फावंडेशनान अशे तरेचे एक आरोप आनी अशे तरेचे संशोधनय केल्लें आसा आनी मुरगांव जेन्ना कोल पोल्युशन जातालें तेन्ना जेन्ना अशे तरेचें मॉनिटरींग जातालें तेन्ना कोर्टान मुखार आयलें तें अशें की हे जे पळय इक्विपमेंट बसयले ते योग्य जाग्यार बसोवनात. म्हणजे गोवा फावंडेशनान सदांच तातूंतल्यान एक मुद्दो काडलो आसा की ग्रामसभेक विचारान घेयात थंयच्या स्थानीक कार्यकर्त्यांक विचारात घेयात आनी तो इक्विपमेंट खंय बसयतले हाचे संदर्भात तुमी नक्की जागे निश्चित करात. तातूंत आसा म्हणजे हातूंत 2 आस्पेक्ट आसात. एक म्हणजे म्हटलें की हो जो दीस इज अ सायंटिफीक एक्टिविटी. एक्झॅक्टली 2 आसा एक इमोशनल म्हणून आसता म्हणजे म्हाका दिसता बरें दुसरें परसेप्शन म्हणून आसता आनी तिसरें सायन्स. मॉनिटरींग हें सगळें सायन्स आसता आनी तातूंत भितर कितें आसता की ऑफकोर्स लोकांचे विचार घेवपाक जाय लोक थंय रावतात तांकां आमचे पेक्षा बरें कळटा. तांचो ग्रामसभेक हो विशय म्हजे कोतान जाल्यार मॉनिटरींग करप मातशें डिफिकल्ट कित्याक ती परसेप्शन आसता आनी इमोशन जाता. एक्झॅक्टली हावेवर टॅक्निक म्हणजे आतां तुमकां सांगपाक एक्झाम्पल म्हटल्यार एक म्हणटा अपवर्ड आनी डावनवर्ड वारो जो येता त्या पयलींचो भाग म्हणजे वारो येवचे पयलींचो आनी वारो येवन सकयल वता हे 2 भाग आसा म्हणजे वाऱ्यांतल्यान कितके वता ते. दुसरें जे सायडीक लोक आसा लोकवस्ती आसा ते सायडीक घालप अशें ताका न्ही पोल्युशन सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे क्लियर कट डायरेक्टीव आसा. म्हणजे खंयच्यान मॉनिटरींग करप कशें करपाक क्लियर गायडलायन्स आसात तातूंत एम्बिग्युटी कांय ना. पूण तातूंत भितर अशें आसता की आतां एक्झाम्पल म्हणल्यार आतां काल खूब पावस पडलो हनुमंत परब सारक्या खबर आसा की एका सायडीन खंयच्या तरी एक बारीक उदकाची खळी तातूंत तांबडे मायन्याचें उदक वता हें आमकां खबर ना. ताणें पॉयंट आवट केलें की थंय आमी बसूंक शकतात. एक्झॅक्टली पण गायडलायन्स आर व्हेरी क्लियर. ओके हनुमंत परत तुजे कडेनच येवपा जाय की सरकारच्यो वेगवेगळ्यो यंत्रणा तातूंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय आयलें अशे तरेचें मॉनिटरींग करतात ताजे रिपोर्ट येतात हाजो फायदो जाता ना सध्या तरी तशें दिसना कारण डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसा पळय सध्या निष्क्रिय आसा डिपार्टमेंट आनी हे डिपार्टमेंट मॉनिटरींग सोडा कंप्लेन सुद्दां दिले जाल्यार येवपाक इमिजिएटली खूब हें घेतात आनी आतां तेंचे कडेन यंत्रणाच ना. सादें उदाहरण घेया तुमी जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें लीज होल्डरांक भायर काडले लास्ट नोटीस दिवन आतां सध्या लीज होल्डर भितर येवं शकना. मायन्स बिलोंग टू पीपल ऑफ गोवा लोकांचे जेन्ना डिपार्टमेंट आसा दे हॅव टू टेक केअर. आज थंय डिपार्टमेंटान मनीस आपले बसोवंक जाय आसले लिजा भितर थंय सेक्युरिटी तरी दवरूंक जाय आसली कित्याक इतल्या कोटीचो माल आसा इट इज जनतेचो. आज सगळ्यो ज्यो लिजीस आसा पळय ओपन आसा थंय खंयच सेक्युरिटी ना. भितरल्यान एक एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जाता आसलो लोकल पिपलांक मायनींग पीपल आनी थंय सेफ्टी ऑफ आमची जी संपत्ती आहा पळय तेजे खंय तरी हे राखण करता अशी एक मेसेज वताले. आयज ते ना. आयज तुमकां सांगता पिठा भितर कितल्यो मायनींग पीट्स आसात. आमच्या गांवांत 3 मोठी पीठ आहा एक ते आतां क्लबिंग जाल्या 2 व्हडले सेजा गोवा दामोदर मंगलजी RS शेट्टी अशी एक जाला मोठे जवळ जवळ गोंयांतले नॉर्थ गोव्यातले हायेस्ट मायनींग पीठ ते आसा आनी इतले उदक आसा आमच्या कडेन मे म्हयन्यान इतलें उदक आसता. म्हाका दिसता डॉक्टर आमचे कामत नंदकुमार कामत म्हणटाले हे आख्ख्या 25 लाख लोकांक उदक पावतले ओन्ली पिसुल्ल्याचें उदक अशें तेंच्यान सांगलें आनी खरें आसा तितलें कित्याक 120 मिटरा वयर डीप मायनींग गेल्ल्यो आनी ते आसा आनी रुंदी आतां 1 किलोमिटर जाली. आतां ह्या उदकाचो वापर सरकार कित्याक करना. आमचें सादें उदक हें मागणी आसली सरकाराक आमकां ते शेताक सोडा आनी आजून सोडिना. एक हो इशू जालो. दुसरो एक म्हत्वाचो इशू सरकारान पळय ई ऑक्शन केल्लें काडून दवरिल्लो माल काडात पूण तुमच्याच पिसुल्ल्यान हो इशू आयलो तयार जालो. फोमेंतो कंपनीन थंयचें मायनींग काडून एक्सकेवेशन सुद्दां केलें असो आरोप तुमी केलो.
सो हे म्हणजे हाजो अर्थ मायनिंग डिपार्टमेंट RES शेटी जी मायन आसा लीज नंबर थंय तांच्यांनी कितें 18 जेन्ना तांकां हें दिलें न्ही त्यानंतर हेंच्यांनी फ्रेश एक्सकावेशन केलें आनी व्हेलें थंय आमी कंप्लेन दिवन मागीर ती आमी हायकोर्टान एक नॉर्थ गोवा मायनिंग एसोसिएशन भितर हांव एक मेंबर आसा पिसुल्ले समिती आमी थंय कंप्लेन फायल केली डेप्युटी कलेक्टर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड मायन्स डिपार्टमेंट हांव पुलीस अशें घेवन आमी इन्स्पेक्शन जालें रिपोर्टू जाला पूण तेजेर एक्शन काय ना म्हणजे जेन्ना यू आर डायरेक्टली वॉयलेटेड आतां सुद्दां कोणी आयले न्ही आय कॅन शो खंय बाबा तेंच्यांनी हाजो अर्थ तूं म्हणटा की 2018 तांणी मायनिंग डंप काडपाचें थंय एक्सकॅवेशन करून काडले आनी डंप अजून पॉलिसी ठरोवंक ना लक्षात घ्या ओल्ड डंप गीताबाला परुळकर जी आमची पिसुल्ल्या लीज आसा थंयच्यान मोठो 25-30 वर्सां पयलींचे डंप सुद्दां व्हेल्ले आसा इन द नेम ऑफ ई ऑक्शन आणि खंयच्याच तुम्ही आता तक्रार करून 3 वर्ष जाली खंयच्याच तरेचे जायना म्हणून आमकां खंयच दिसना ट्रान्सफर इन फ्युचर बाबा हे व्यवस्थित जातले आणि आज यंत्रणा यांच्यानी बसोवंक ना डायरेक्टर ऑफ मायन्स त्यांच्या कडेन कांयच मॉनिटरिंग सिस्टम ना आणि हातूंत भितर म्हत्वाचें कितें सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें मायनिंग रिस्ट्रक्चर जावचे पयलीं मायनिंग रिस्टार्ट जावचे पयलीं मायन्स डिपार्टमेंट सामकें सक्षम करपाची गरज आसा थंय एक्सपर्ट आसचे थंय मॉनिटरींग सिस्टम आसची तांणी ट्रकांक वेगळे वेगळे तरेचे इक्विपमेंट बसोवचे कितलो मायनिंग आसा हाजेर मॉनिटरींग जावचें सो मायन्स डिपार्टमेंट सक्षम करनासतना मायन्स सुरू करपाक सोदतात सो हे दीस इज समथींग ब्लंडर न्ही त्याच खातीर आतां पळया जें तेंच्यांनी म्हटलें कशें NOCs घेवंक जाय सेंट्रल जी NOC घेवंक जाय न्ही जावं आमची गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड फायल हेका एक 2-3 वर्सां वतलीत न्ही डेफिनेटली पयलीं सरकारचें धोरण आसलें सगळ्यांक असेंब्लीनूय सांगलें ना ते 3 म्हयन्यान जातले लोक आशेर उरले आयज दुसरें आनी एक म्हाका दिसता मोठें तुमी उगडास करता जेन्ना मोदी साहेब येयल्लो गोंयांत 13 तेणी भाशणान सांगले आप हमें सत्ता दो हम 6 महीने के अंदर गोवा की माइनिंग शुरू करेंगे आज जवळजवळ 9 वर्सां जाली बीजेपी तेन्ना तुम्ही भाजपान आशिल्ले तुम्ही भारतीय जनता पार्टीन आशिल्ले तेन्ना हांवें पार्टी सोडल्या हांवें 12 आमचें सरकार आयले मागीर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स इश्यूचेर पिटिशन घेवन गेल्या नंतर पक्षान म्हजेर दबाव हाडलो पिटिशन फाटीं घे सो हांवें पक्षाक सांगलें आय एम लिव्हिंग द पार्टी हांव पक्षाक आनी हें करूंक ना आमचें पिटिशन लायव्ह उरलें स्लॉटर हाऊस बंद उरलो आयज आमची गोरवां जवळजवळ 9 लाख गोरवां वाचली थंय जी इल्लिगल स्लॉटर जाताली सो तूं मायनिंग प्रकरणान इतलो खर रावतलो खंयच्या हय पयलीं सुद्दां तांकां आतां मायनिंग कंपन्यांची जर लिजीस दिली तुज्या गांवांत आनी जर पर्यावरणा संदर्भात जर योग्य उपाय घेतले ना तूं मायनिंग सुरू करपाक दिवपा ना आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा आनी जनरल बॉडी रिझोल्युशन आसा आनी ऑलरेडी आमी डिपार्टमेंटाक धाडले तें रिझोल्युशन आमचे कडेन तुमी ताजेर खर रावतले तेंच्यांनी जर आमचे पयलीं आमची शेती जावंक जाय चालू आमकां उदक लोकांक मेळोंक जाय आतां आमी पिटिशन घातल्या नंतर ड्रिंकींग वॉटर एक 4-5 वरां मेळोंक लागले ते सगळे मॉनिटर हायकोर्टान सो आमचे कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला हांव निमाणें महेश बाबा कडेन येता की लोकांच्यो खर भावना कश्यो आसात ते तुमी पळयल्यात सो अशे वेळार तुमकां दिसता की पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर एक जबाबदारी येता आनी ती जबाबदारी फुडें व्हरतना म्हणजे मायनिंग सुरू जावपाक जाय सगळेच म्हणटात तुमकांय स्वता दिसता पूण पर्यावरणा संदर्भात मातशें आनी इल्लें कडक धोरण कशें बाबा घेतलें हातूंत भितर म्हणजे हनुमंत बाब म्हटलें तशेंच लोकांची भावना आसा दोनूय आसात म्हणजे मायन सुरू जावपाक जाय एट द सेम टायम तांकां हें बाकीचें जें फाटीं कितें घडलां तांची पुनरावृत्ती ताची जावची न्हय हातूंत भितर आतां मेन इम्पॅक्ट म्हटल्यार सांगून आतां एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट करपा जाय आनी एनवायरमेंटल मॅनेजमेंट प्लॅन इम्पॅक्ट करता आसतना कोणी नवो पात्र ऑक्शनर जावं लेजी आयलो ताणें सद्या परिस्थिती त्या मायनिंगची आनी भोंवतणीची गजाल अभ्यास करपा जाय तो अभ्यास करून तांणी ठरोवपा जाय की बाबा हांगा आमी मायनिंग करता सस्टेनेबल मायनिंग करता जाल्यार कितें कितें आपूण करतलो ताणें म्हटल्यार उदक ना उदक जाय सिल्ट भोंवतणी आसा सिल्ट काडूंक जाय आनी आपूण फुडें मायनिंग करता आसतना ताका कसो मायनिंग करतलो हाजो सिस्टमॅटीक मायनिंग प्लॅन करपा जाय आनी ताका एनवायरमेंट मॅनेजमेंट प्लॅन करपा जाय हे दोनी केले की तेन्ना आनी म्हजे कोतान तरी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट इज मायनिंगा उपरांत ही लँड कशी रिक्लेम करतलो म्हणजे ही फाल्यां गांवांक कशी वापर कित्याक मायनिंग करून गेलो म्हणून जायना ही जमीन तशीच उरतली पयलीं इतकी प्रोडक्टीव जावंक शकना पूण वेगळे तरेन आतां प्रोडक्टीव जावंक शकता एका टायमार आमकां शेतां करपाक जाय आशिल्लें आतां मे बी ती काजी घालतले पण मेनी ऑफ द मायन सगळ्यात तळप आशिल्लो आतां तळप काय जायना पयलीं आमी रानां लांकडां काडूंक वताले आतां लांकडां कोणाक नाका गॅस आसा तें बाबा अल्टरनेटीव एग्रीकल्चर टुरिजम ताणें म्हटलें अशें उदकाचें एक व्हडलें तळें मोठें तळें करपा हाजेर भर चड आसपा जाय आनी मागीर हें सगळें करीत जाल्यार करूंकूच जाय
आनी तुमी म्हटलें आमचो कितें रोल आसतलो. आमचो रोल आसतलो की हें प्लॅन केला तो मॉनिटर करप. एक हांव तुमकां हांगसर बशिल्लो एक एश्युरन्स दिता की हो मॉनिटरींग आमी क्लियर करतले गव्हर्मेंटा बरोबर. Yes. तातूंत भितर करता आसतना करना ताजें आमकां शोकोस नोटीस ऑर तांकां प्रत्येक फावटी तांकां जें तुमी चुकलां तें करेक्ट करपाची ताका संदी दिवपा जाता आनी आयकना जाल्यार आमकां बंद करपाची कायद्यान प्रवृत्ती आसा. थँक्यू महेश बाब. आमकां जाय आशिल्लें तें हें तुमी बरे तरेन हें सांगलां. आमी परत सांगतात मायनींग बंद जावचें अशें आमी कांय म्हणनात, पूण मायनींग सस्टेनेबल स्वयंपोशक जावचें, जाचो लाभ लोकांक मेळचो. फक्त 4 मायनींग कंपनी आनी सरकारचे 4 फुडारी हांकां न्हय. ह्याच उतरांतल्यान आमी आयची कार्यावळ सोंपयतात. महेश बाब, तूं आमचे कार्यावळीन आयलो आनी बरे तरेन उलयलो, लोकांक तुवें थाकाय दिवपी जापो दिल्यो. आनी हनुमंत बाब, तूं सदांचे लढवयेपणान बरे तरेन तुवें जापो दिल्ले आसात आनी हेंच तुजो लढो म्हाका दिसता मायनींग आनीक सस्टेनेबल जावपाकय उपकार धरतली. तुमकां दोगी जाणांक हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.